वचवे आणि कसं म्हणचे ताने दितरी बरं ताने सांगता राव नाक म्हणून येतो जायत कसं आता जायत वस हॅलो कस्तुरी बरबाद झाली गो बरबाद झाली गो कसं म्हणतास गो त्या म्हणता कसं जल्लंय मग यच्चन जतास वग्गी सांग अयो कस्तुरी कसं म्हणून सांगची गो कसं म्हणून सांगचे नव कामाची बारी छान म्हणून सांगीन नो तुका हांवें सगळे घर पुसून म्हाका बोळसून गेल्ली गो ती कसं म्हणतास गो तू कसं म्हणून सांगची गो कस्तुरी मेगल 15 पवन भांगर हंगेल कोणाकी दिवचे हांड वरले 25,000 दुड्डू आणि 2 फोन पुरा घेऊन धावले गो त्या मात्र नाही मेगेल 10 चांग कापड कांजीवरम ते वे घेऊन धावले गो आता नी पळो का कसं असं कसं ना म्हणू कसं सांगची तू काम गेलं वसता कसं गो तू इतली बेजबाबदारी कसं नाही तू पळवून दवर का नव्हे कामाची तू पहिली सांगता ना चहा लेखला सांगितलं काही चढ तीची जाऊन काम करता म्हणून कसं फोन नंबर ऍड्रेस कसं नाही असं की ना नंबर घेऊची गो कस्तुरी ती मे गेले फोनू ना म्हणली आणि तिका 10 घंटे काम आयो म्हळ्यार 9:30 येऊन बसतली तश जाऊन एक दीस रज काढलेलं ना पडे एक दीस तिक फोन करची आवश्यकता पडणी नाही गो तुम्ही फोन नंबर ऍड्रेस प्रूफ कसं नाही घेतला की ना ना गो आधार घेणी ऍड्रेस प्रूफ घेणी कसं नाही घेणी खंय रपच्याक म्हळ्यार हंगाची लागीत त्या गल्लीन रपता म्हणली मागीर थंय वचून पळयल्यार सिल्वी म्हणून नांवाचे हांगा कोणय ना म्हणली ती तिगेल फोटो दाखय म्हळ्यार फोटो कुणी आसवे मेगेले गी फोटोय ना कशी सोदून काडची म्हूण तूच सांग म्हणून सांगची गो कस्तुरी हानी म्हाका जळजळ अंदोवरले कडव्या तांकांय टेन्शन म्हाकाय टेन्शन मेगेल 15 पावन भंगार गेली मारणी पोलीस कंप्लेंट दिला तांणी कसं जात म्हणून पळो का अयो देवा तू टेन्शन घेऊ नका गो याच्यान काणका मेळतली ती देवस कसने जायना भिवू नक तू कसने आसू गो कस्तुरी म्हाक जलल वस्त कोणा येवचे ना जुमारीनी पण तुका ताजे खातीर हांव फोन कोन सांगतास चिके जाग्रत तुगेल कामाच्या लोटू ऍड्रेस प्रूफ आधार पुरा घेऊन दवरी कळवे कामाच्यान केन्नाय सिंहासनार बसकारात न्ही खंय दवर का की थंय दवर का मेगेल पळोवन सीक चिके वै गो सारिका मक्क कळता तुगेल मनाचे दुःख तू काय भिवू नका देवस रक्तलो आसू गो कस्तुरी तू एक म्हाका धैर्य दितास देवस गो मेगेलो मेळटले पळया सत्याची न्हू आमगेले वै गो सारिका कालू मस्त वाईट राबला कोणा नमगुच्या नज्जे एकय कळताना आमगेल जाग्रते राम्य असू का पडाय हा मेगेल कामाचे एक गट्टी दवरून घेतला सडीला सोडी तिका आणि तिगेल घर खंय ऍड्रेस फोन नंबर प्रति एक घेऊन दवरला आणि जाल्ले तू तेच मत्या घेऊन याच्यान काण बैसू नका धैर्य घ्या आणि कष्ट काण केलेले दुड्डू गोते कोणाले बोड बेतील दुड्डू नाही पळे मेळतले जायत गो कस्तुरी दवरता जायत गो मेळतली ती तू मस्त याच्यान काणक कळवे जायत नव्हे जायत हांव दवरता हा आणि एक पटी करत फोन वैगो कस्तुरी आज आम्ही बाहेर वचे नाका हंगा कसं नाही करी 3-4 दीस तकून ओटलाच खाऊन मग पोटा गॅस भरल्यावर झाला पोट समना जायते तर भायर वची नाका हांव आत्ता एक रेसिपी पळयली पूरा वेजिटेबल आनी घाल न्हू लायक कोरून एक मॅगी कोण दित तुमका तेव्हा पुरा व्हेजिटेबल्स कट करून हांव काय गजबज कोण घालत की म्हणले केलं मागीर पळत गेल्या मॅगी कसं करू शकता आमगेला आण्या बरा पायतले असूचे आत्ता मागीर जाय की नाक तुमका सांगाच जाय साहेबिणे
लास्टाक मॅगी जाल्या मॅगी भायर वचे नाका. जाय तिथं म्हणल्या बरी लई पण्ण केण्याचो ते गिरिजाल बॅगा घालून दिला कसा खबर. वय गो हांवय तो विषय काडका म्हणलें किलें तूं जावन सांगलें हांव कितली दीस तकून पळयता पाप ती गिरिजा कितली काम करता जाल्यार तूं तें करनी ह्यां करनी म्हणून मस्त प्रेशर घाल न्हू गो. सांग नाही आहे आमगेल घरकडके केळ्ळें कुस्त थंय तेणी खाल्यार तें हांव तिका वरी म्हूण सांगिल्लें ती नाक्क म्हणाली जाल्यार हांव सांगिल्लें वर तूं घरकडचे रडू वचना खावो ती म्हणून. असं इथं पळय तुम्ही त्या केण्या पण्ण दिलेल्या म्हाका कांय बेजार नाही. आम्ही तशी तांकां प्रतिपटी दिवन 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 मस्त सलगी दिवच्या नज्ज म्हणच्या. तांतू कसं सायबिणे सलिगे तुमकां त्या पुरा कळना. पळय मेगेल ती फ्रेंडच नव सरळा तीण अशीच त्या कामाच्या अडवा सलगी दिवन दिवन मात्यार हांव काल पळयता आशिल्ली दुड्डू बंगार पुरो घेवन धांवल्या खंय. आत्ता पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिला घरा बसून रडतास ताजे खातीर न्हू हांव हें पुरो करचें. तशें म्हणून आमगेल ती गिरिजा ती खांपरी न्ही आतां पडती सरळा पुरो जत्यार रोवन बसल्या. तशी मागीर पाय हांव केल्यारी मागीर तुमी सांगतलीची तुवें हांव तिका सलगी दिलेली म्हणून ताजे खातीर हांवची जागृत करची आताची. पळय कस्तुरी हांवें पळयतस तुगेलो अतिशय जत्तस फाल्यां अशी जाल्लो म्हण जाल्यार आशिल्ली गिरिजा जावन वतली आनी तूं टीव्हीर ते पत्तेदारी पळोवचे घडये घडये महिला मंडळी वॉट्सॅपार गॉसिप करचे हें पुरो स्वल्प उणी करी. हाजे निमित्त हें पुरो जत्तस तुगेले मत्यान तूं अनावश्यक कांटू पुरो भरला. कसं कंटू भरला म्हणतास तुम्ही आणि मेगेल जागृतेर हांव मातशी तें एक चूक वे. तुगेल जागृत तूं कर गावय म्हणून ती करत म्हणून पाप गिरिजा वयरी आनी के करी 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 म्हणून आशितलें चड काम बर्डन दिवची न्हय तिका. बाबा भारी मोग तिगेल वयरी. पळय यजमान जावन हांव सांगची पुरा सांगला जाल्यार तुका मात्या वचना म्हण जाल्यार कोणेय कसं नाही करूं जायना. वस तूं कशें कितें मॅगी करता म्हणलें न्हय त्या पण कोण दी पोट्टा कीड रडता तांकां बुक्केन. येता कोर नडता.